मगाच्या भाव भयणीनो एक आमच्या काळजा मनां जिखचें तसलें एक घडीत आनी आमकां आसात ना देवाचें बेसांव आसा जात तर देवाच्या बेसांवान आमी कितेंय करूंक साध्य देवाची खुशी तर ताचे आशिर्वाद तर आमी कितेंय करूंक साध्य म्हणलें एक घटण एक गजगडिल्ली चरित्रान गेल्ली एक घटण एक आसा त्या तुमचे लागीं हांव शेअर करूंक आशेतां. मगाच्यानो अमेरिकाच्या न्यूयॉर्क सिटींत ते पेनिन्सुला म्हणटात. पेनिन्सुला म्हळ्यार कुद्रो तो एक असो देखून एका जाग्यार न्हू त्या कुद्र्याच्या आनी एका जाग्यार वचचें जाल्यार एक बोडो घालून वचचें पडटा. एक व्हडली भोंवडी घालची पडटा. 3 सायडीनी उदक एका सायडीन ते आमच्या धरणीक भुमीक ते होंदोवन आसा लागून आसा. मग 3 सायडीन अशें उदका भितर एक जागो देंवल्ल्या बरी अशें ताका पेनिन्सुला म्हणटा आमी तशें. देखून मगाच्या न्हू थंय वचचें जाल्यार ताका घुंवोन वचचें न्ही. देखून हांगा तो न्हू एका जाग्यार हांगा वचून एक ब्रिज गेल्यार बरो आसलो न्ही. वयल्या सावन दिता न्हू आनी एका ह्या जाग्याक ब्रिज गेल्यार वयल्या लोकांक इजी जाता न्ही म्हणून एकल्यान चिंतलें. ताचें नांव जॉन रॉबलिंग. जॉन रॉबलिंगाच्या मतींत हें गेलें तो इंजिनियर आनी ताणें मस्त जाणां सांगलें ताणें त्या कालार मस्त जाणां सांगले वेळार ते थोडे आसले थोडे हें कितें साध्य कशें जावचें म्हणाले थोडे वगत रावले आसूंक ना तें साथ जावचें काही म्हणूंक ना तांणी. पूण जॉन रॉबलिनान तें आयडिया ताची सोडूंक ना. ताणें ताच्या पुता लागीं सांगलें पुता अशें आयडिया हांवें अशें स्केच केलां अशें ड्रॉइंग केलां अशें इंजिनियरींग हांवें पुरा जाय जाल्यार बरी पळयलां. पुती इंजिनियर बापायचें तें प्लॅन ताणें पळयलें आनी तशें इंजिनियरींग काम इंजिनियरींग मार्वेल म्हणटा एक जाप करूंक बेसरलां. पुतान ताका बापायक फूल सहकार दिलो आनी दोगांनी मेळून वगले दिसा बुनयादी फातर घालचो म्हणून आनी पयल्या दिसा व्हडली मिशिनां क्रेन आनी पूण एक व्हडलो खांबो त्या जाग्यार घालचो म्हणून तो खांबो बसलो जाल्यार तें अर्दें काम सक्सेस जाल्ल्या बरी. देखून व्हडलो कुस्तार असो खांबो थंय बसोवचो कसो गे म्हूण तो खांबो नीट करून असो बसयता म्हणटाना तो खांबो आड पडलो आनी बापय जॉन रॉबलिंगाच्या आंगार तो पडलो आनी तक्षण थंय मरण पावलो तो. आनी ताच्या सांगात आसलो ताचो पूत वॉशिंग्टन रॉबलिनाच्या आंगार तो पडलो पूण माथ्याक कांय जावन ताच्या आंगार आनी ताचो फाटीचो कोणो मोडलो ताचो. ताका आस्पत्रेक व्हरून गेलो आस्पत्रेक वळवळटालो पूण 3 म्हयन्या उपरांत मुसोर दाक्तरान खंयचें ताका तो वांतागे मरतागे म्हणलें दाक्तरांनी कांय सांगूंक ना. ताका पूण ताची एक बायल ती इंजिनियर ताचो हात धरून खदाळे तिणें म्हजो न्हवरो बरो जायचे म्हण ती मागतेली. अशें मागणें करनासतना मोगाच्यान अशें मागणें करनासतना ताणें बोटां हालोवंक सुरू केलीं आनी बोटां हालयतना कालिंगी तो सांगतलो. ताच्या तकले कांय जावन तकली समजली उलोवंक इल्लेशें कश्ट जातालें ताका. देखून तो बायलेचो हात धरून तो बायलेच्या हातार हालोवन काल सांगतलो. ताच्या बायल सांगताली अशें म्हळ्यार ब्रिज गे वय ते मुंदारसून उरचें गे वय कशें करचें काम तो बोटांनी तिका ताच्या बोटांनी हालयतना हिका कळ्ळें तो कालें सांगता म्हण हिणें समजूंक सुरू केलें. ताचे शब्द ते ताका उलोवंक जायनासले वेळार ताचीं बोटां एका हाताचीं बोटां मात्र उजव्या हाताचीं बोटां हालतालीं आनी त्या बोटां तिच्या हातान दोन तिच्या हाताचेर तो कालें करतालो अशें ती बायल समजताली गे अशें गे म्हणजे सारको वय म्हणून दोळे हालयतालो वय म्हणून तो अशें म्हणटाय गे म्हणटा वय म्हणटालो तो आनी तिणें बरोवन काडून तिणें एक टीम घालून आनी तें ब्रिज तिणें इंजिनियरांक धरून ताची आशा सगळ्यांक सांगून सगळ्यांनी सांगता मेळून परतून एक ट्राय केल्या वेळार ताचें खंय ताणें इंजिनियरींग ड्रॉ केलां तें पुरा करून आनी सगळ्या वेळार कळ्ळें प्रॉब्लेम जाल्यार वॉशिंग्टन रॉबलिंगाचे कडेन सांगतलें. रॉबलिंग आयकतालो तो आयकून तिच्या हातांचेर उलोवंक जायनासल्या वेळार हातांचेर तो सांगतालो अशें हिका कळटालें हो कालें सांगता म्हूण ती बरोवन वाचताना वय म्हणटालो तो न्हय जाल्यार करेक्शन दितालो पळय हातार दोन आनी तशें करून ब्रिज कंप्लीट जालें तें इनॉग्रेशन जालें. इंजिनियरींग मार्वल्स आतां म्हणटा का वय त्या ब्रिजाचें नांव ब्रुक्लीन वा थंय कोण न्यूयॉर्क गेल्यार तें व्हडलें मार्वेल पळयनासतना फाटकेनात हें ब्रिज पळयतात. एका गांवांतावन आनी एका गांवाक तें कनेक्ट करता. एका गांवाक आनी एका गांवाक तें अन्न पायता तें कनेक्ट करता दोनां कनेक्शन दिता. एका गांवाक आनी एका गांवाक मेळयता. मोगाच्यानो तो बेड्डार न्हिदून तूं ते इनॉग्रेशनच्या दिसा संजेच्या वेळार ताका पयलें ताका एक ताच्या स्ट्रेचरार घालून
एका काराच्या वयर ताका दवरून एक कार रेडी करणं, त्या काराच्या वयर ताका दवरून ताच्या सांगता बायल रावून आनी दोग जण इंजिनियर रावून ताका त्या ब्रुक्लीन ब्रिजाचेर घेवन तावन तिशीन तावन इशीन ताका 2 फावटी येलें. इतलो संतोश पावलो तो. आस्पत्रेक येवन ताका बेड्डाचेर दवरून न्हिदलो. तीच ताणें न्हिदिल्ली घडी ताणें प्राण सोडलो. ताणें वॉशिंग्टन ब्रुक्लिनान ताणें रॉबलिनान तें पळयल्या तक्षण त्या संतोशान आपणाचें सादान आपणें केल्लें देवान बेसांवान तें पुर्ती पावलें, सुफळ जालें म्हणल्यार त्या संतोशान ताणें प्राण केलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, ताणें तो वॉशिंग्टन रॉबलीन देवादीन जालो, पूण ताणें 2 गांवांक सांगात हाडलें, लोकांचें जिवन सालीस केलें. दोगा गांवच्या लोकांक ताणें मेळयलें सालिसायन. अशें बावडो गांव येवच्या बदलाक त्या काळार तें व्हडलें अजाप 2 गांव सांगाता मेळ्ळे. मोगाच्यानो, आज आमी कितें आचारान करता म्हळ्यार जेजू संवसाराक आयला आनी सगळ्या मनशा कुळाक ते देवा थंय आनी दैवीकपणाक मनशा कुळाक दैवीकपणाक तो सांगात हाडटा, मेळयता, सांगाता मेळयता, कनेक्ट करता. मनशा कुळाक दैवीकपणाक उंच उबा व्हरता आनी तें कनेक्ट करता. आज सर्गींच्या बागेल उक्तें जाता आनी मनशा कुळाक सर्गींच्या बागलाक उक्तें जाता. देवा थंय देवाच्या त्या महान दैवीक सैमाक मनशाक मेळ्ळे अशें करता जेजू. आनी जेजून हें मिसांव गेलें, ताचो जीव तो दिता, पूण आमकां आनी सर्गाक तो बागेल उक्तें करून आमकां आनी सगळ्या सर्गाक तो कनेक्शन दिता, आमकां कनेक्ट करता, मेळयता. मोगाच्यानो, आज आमी जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब अती वैभवान आचारान करता. सर्ग तुका उक्तें जाला म्हूण भक्तागी तुका म्हणून आमी आज म्हाका ती सारचें सर्ग म्हाका उक्तें जालां गे, सर्ग म्हाका उक्तें जालां गे, सर्ग म्हाका उक्तें जालां गे. म्हाका तो देव मानवाला गे. आज पवित्राची उतरां, देव म्हाका मानवाला गे, सर्गींच्या बागेल म्हाका उक्तें जालां गे. म्हणलें जेजूच्या पवित्राची परब आचरण करतना ह्यो थोडीं सावलां आमच्या काळजान दवरून हो नियाळ आमी सुरू करया. मोगाच्यानो, पवित्र स्नान, आमचो बावतिजम पवित्र स्नान कित्याक? पवी सभाची दोतोर न्हू, कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च CCC म्हणटा आमी, CCC कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च सांगता टू वॉक इन न्यूनेस ऑफ लायफ. म्हळ्यार बावतिजमाचो टू वॉक इन न्यूनेस ऑफ लायफ. नवें जिवीत समकोंक, नवें जिवीत जिवच्याक आमकां बावतिजम आसा. नवें जिवीत, तें नवें जिवीत आमकां दिता बावतिजम म्हणून. जेजूचो बावतिजम आमकां कितें शिकयता? जेजूचो बावतिजम आमकां कितें शिकयता म्हणलें आमी तें कहलें शिकयता. कहलें लिसांव सांगता की जेजू एक नवें मेट काडटा. पयलीं आमी पळयचें, जेजू एक नवें मेट काडटा. जेजू नाजरेतांत आपली गुपित जिणी सांपोवन आपली सार्वजनीक मिसांव हातीक घेता. ताच्या पयलीं तो जुवांव बावतिस्मा लागीं पवित्र स्नान घेता. जेजू कित्याक ताचे लागचें पवित्र स्नान घेता? जुवांव कालते पळय, जुवांव तो पवित्र स्नान, ताचें स्नान पाश्चातापाचें पवित्र स्नान. जुवांव बावतिस्त स्नान दिता तें फॉर रिपेंटन्स, पाश्चाताप पावोवंक. ह्या कर्णेदोरीन तो ह्या कर्णेदोरी लोकांक पातकी जिणी पवित्र स्नान दिवन लोकांक तो सांगता पातकी जिणी तावन फाटी परतोवंक तो उलो दिता. पातकी जिणे तावन फाटी परतून देवाक फुडें करूंक तो उलो दिता. पातकी जिणे फाट करा, देवाक फुडें कर, देवाक तुमी मूख करून पळया, देवाक फुडें करून पळया म्हूण तो उलो दिता लोकांक. पूण जेजू पातकाची कत नातिल्लो, पातकाची सावळी नातिल्लो, तो सिनलेस पातकच नातिल्लो, तर ताच्या बावतिजमाक कारण कितें? कित्याक तो उदकाक देंवलो? कित्याक ताणें बावतिजम घेतलो? ताचे थंय पातकाची सावळीच ना. पयल्यान पयलें जेजूची नीज अस्मिताय उगडापान जाता ह्या बावतिजमांत. देखून जेजून बावतिजम काडयलो. ह्या बावतिजमांत जेजू कोण गे म्हणलें ताची अस्मिताय उगडापान जाता. तूं म्हज्या मोगाचो पूत, तुका हांव मानवालां,
हे सर्गींच्या बापाचो ताळो आयकता आनी ताची अस्मिताय जेजू कोण गे म्हणलें अस्मिताय परगडटा. जेजू एक जोगतो मेट काडटा ताचें पवित्रान एकवटा पासून सॉलिडारिटी म्हळ्यार एकवटा पासून. जेजू पातकी लोकांक बराबर पवित्रान घेता. पातकी लोक कसो रावला पवित्रान घेवंक जेजू तांच्या मदें रावला. पातकी लोकां ती सॉलिडारिटी दाखयता. तांचे ते एकवट दाखयता. हांव तांच्या खातीर आयिल्लो म्हूण दाखयता. तांचे पाताक धरून तांकां आपणा सारकें देवस्पणांत बरोवंक जेजू हें पवित्रान घेता म्हूण दाखयता. जेजूची अस्मिताय तो कळून तो कितें करता म्हणलें त्या पवित्रानांत आमकां दाखयता. पवित्रानांत जेजू ताच्या मिसावांचें मेट काडटा. ताचें कलंगी मिसांव ताच्या मिसावांचें मेट काडटा. जेजू देव जाल्यारय तो कालतो जालो ताणें ताकाच खाली केलो. कुर्साच्या मरणा पर्यंत खाली केलो. फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत 2 अध्याय तो जेजू कुर्साच्या मरणा पर्यंत कालतो जालो. जेजू तसो जीव दिता आनी आमकां सर्गाच्या बागलांतल्यान पाशार देवंक ते बागेल उक्तेता. कुर्सा येयल्ल्या वेळार ताचें पवित्रान मनशा कुळाचे संगी एकवटोवचें पासोत जावन आसा. आपणाकच खाली करता आनी कालतो जाता. हें मेट दाखयता देवाचें देव सैमा संगी मनशा कुळाचें एकवटोवचें हें अती व्हरतें मेट तें दाखयता. मोगाच्यानो जेजूच्या पवित्राना वेळी आमी भेटिल्लो बाप तो पयसल्या सर्गार आसो मात्र बाप न्हय. पयसल्या सर्गार आसा तसलो बाप न्हय. बदलाक तो उगडटा की तो उगडापण करता आपूण कोण हांव खंय आसा म्हणलें तो दाखोवन दिता. ह्या जेजूच्या पवित्रानांत हांव मनशांच्या हांव कितलो पयस आसा. ह्या मनशांक कितलो लागीं आसा. तुमी चिंत्यात की हांव पयस आसा तुमचे तावन. हांव तुमच्या लागीं कितलो लागीं आसा. कितलो तुमकां क्लोज आसा. हांव तुमकां कितलो क्लोज आसा गे म्हणून सर्गींचो बाप जेजूच्या बावतिजमान दाखयता. ह्या खातीर जेजू बावतिजम काणयता. तो आमच्या लागींच जाता. तो आमच्या लागींत आसा. तो आमच्या लागीं येता. कितलो क्लोज येता गे म्हणून जेजूचो बावतिजम दाखयता. he comes close to us. Heavenly Father, our Heavenly Father comes close to us. ताकाच पुताक ताच्याच त्या ताच्या एकल्याच पुताक तो आमकां दिता. आमकां ताची भुरगीं जावन रुपांतर करच्या खातीर आमकां ताची भुरगीं करच्या खातीर जेजूक ताच्या एकल्याच पुताक तो आमकां दिता. देवाचो पूत मनीस जाता आनी आमकां देवबाळांक करता. सर्ग उक्तें जालां दाखयता. जेजूचो बावतिजमाक दाखयता. जेजूचें पवित्रान सर्ग उक्तें जाल्लें तें दाखयता. देव बाप म्हणटा सर्ग उक्तें जालें आनी सर्गांत हांव एक ताळो आयकलो. देवा आनी मनशां मदें आसलें तें डिस्टन्स देवान काण सोडलें. मनशांनी देवा मदें आसलो तो वेगळो आसा. देवान काण सोडलो. देव मनशांच्या पातकान केल्ल्या त्या खदळ उदकांत मनशाच्या पातकान केल्ल्या ह्या संवसाराच्या मनशाच्या पातकान केल्ल्या त्या खदळ उदकांत पवित्र देव जेजू क्रिस्त पवित्र देव आमचो समी सोडोवनदार त्या खदळ उदकांत देंवता. आमचो तारूक देंवता. देवा आनी मनशां मदलो वेगळासार काडूंक तें सपरेशन काडूंक आमकां पवित्र करन देवा मुखार देवा थंय आमकां एक करूंक जेजू पवित्रान काणयता. पवित्रानांत देवा संगी वैयक्तीक संबंदांत आमी प्रवेश जाता. वी एंटर इंटू पर्सनल रिलेशनशीप विथ गॉड. वी एंटर इंटू पर्सनल रिलेशनशीप विथ आवर गॉड. आमी सर्ग आनी सर्ग आमकां उक्तें जाल्लें आमी भोगतांव गी. मोगाच्यान आज सर्ग आमकां उक्तें जाल्लें जेजून तें हेपटी उक्तें केलां आनी आमकां कोणा कितें सर्गाचें दार दांपना. सर्ग उक्तें जालां आमकां आनी उक्तें आमकां समेस्तान सर्ग उक्तें जालें. हांव भोगतां गी तें म्हाका सर्ग उक्तें जालां म्हूण. मोगाच्यान दुसरी एक मुख्य विशय जेजूच्या बावतिजमांत आठापून आसा की आमी एक नवी सुरवात करता. पवित्रानांत आमी एक नवी सुरवात करता. जेजू पवित्रानांत एक नवी सुरवात सुरू करता. सुवार्ता सांगता पवित्र अति पवित्र देखून अति पवित्र पारव्याच्या रुपार पवित्रत्व सर्गांत हांव देंवन येता. जेजूचेर देंवन येता.
आनी अशें जेजूचें पयस स्नान एक उक्त्यान सार्वजनीक प्रचार तो करता कोणगी म्हणून. जेजू कोणगी म्हणून पवित्र आत्मो परव्याच्या रुपार ताचें देवण येवन उक्त्यान प्रसार करता जेजू कोणगी म्हणून. तो कोणगी म्हणून प्रसार करता. तो देवाचो पूत, एक दैवीक जण. तो बापा आनी पवित्र आत्म्या संगी एक जावन आसा. पवित्र दुसरो जण म्हणून पवित्र आत्मा प्रसार करता. हे उगडापण तो कोण ताची अस्मिताय कसली सगळ्यांक मेळोवंक रसली प्रगटता. सगळ्यांक मेळोवंक कसली प्रगटता पळयात ती. हें ताचें बहिरंग मिसांव आरंभ करूंक ताका तयार करता. जेजूक एक बहिरंग मिसांव येदोळ मातसो ताची गुपीत जिणी आसली. जेजूची गुपीत जिणी आसली. आतां जेजू ह्या पयस्ताना उपरांत जेजू कळटा आपणाची बहिरंग मिसांव करची घडी पावल्या म्हणून. त्या पयस्तानान ताका कळी जाता. आनी जेजू ताचें उरलें जिवन बहिरंग जिवन गुपीत न्ही. कोणाक येदोळ मातसो जेजू कोण कळीत नासलो. आतां बहिरंग तरान तो संवसाराक देंवता. उदकांतावन वयर येता आनी आपलें मिसांव बहिरंग मिसांव तो खणयता. पयस्तानांत पवित्र आत्मो आमकां नवी रचना करता. जेजू संगी आमकां नवी रचना करता. एक नवें जिवीत आमचे थंय आसा करता आनी ताची सुरवात जाता. नवें जिवीत जिवनची सुरवात पयस्ताना वरवीं जाता. पवित्र पयस्तानांत आमी जेजू संगी मरतांव आनी ताचे संगी नव्या जिविताक उठतांव. नवें जिवीत जियेतांव. हें पयस्तानांत पवित्र तिनदादी आमचे थंय जियेता. पयस्तान मारिपात पवित्र तिनदादी त्रिएक देव बाप, देव पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे थंय जियेता आनी आमकां ताचे थंय जियोंक एक अवकाश दिता. मोगाच्यानो जेजूच्या बावतिजमांत पयस्तानांत आनी एक मुख्य विशय आटापून आसा. एक नवी रीत. जेजू थंय एक नवी रीत आमी पळयतांव. जेजू बावतिजमाच्या उदकांत देंवताना तें उदक ताच्या आजारपणान भरता. बावतिजमाचें उदक जॉर्दानीचें उदक ताच्या आजारपणांत परजळटा. द वॉटर एंडावड विथ हीज डिवायन प्रेझन्स. ताच्या देवास्पणाच्या आजारपणांत परजळटा. हीज डिवायन प्रेझन्स एंडावड विथ तें देवाचें देवास्पण त्या उदकांत भरता. आनी ताचे नंतर बावतिजम घेतल्यांक तें तांकां प्राप्त जाता. तें तांकां संपर्क जाता. बावतिजमांत पातकी मनशाकूळ दैवीकपणाक मेळोवंक साध्य जाता. पातकी मनशाकूळ आमचें दैवीक सैमांत दैवीकपणान देव सुमयाच्या दैवीकपणांत मेळोवंक साध्य जाता. त्या पयस्तानांत आमी जेजू थंय पळयतांव. आमी कोण जातांव तें आमी पळयतांव. पयस्तानांत आमी जेजू संगी कोण जातांव. बाप परगडता जेजू म्हणून ताचो मोगाचो पूत आनी पवित्र आत्मो ताचेर देंवन येता. तें आमी पयस्तानांत आमी बापाची आपणायल्लीं भुरगीं जातांव म्हूण आमकां तिडसिता. बापाची आपणायल्लीं भुरगीं जातांव. वी बिकम द फादर्स एडॉप्टेड चिल्ड्रन and we are filled with the Holy Spirit. आमी पवित्र आत्म्यान भरतांव. अशें जेजूच्या बावतिजमांत आमकां स्पश्ट जाता की आमी कोणाक सर्वल्लीं आनी आमी कोणाचीं गी म्हणलें. जेजूच्या पयस्तानांत आमकां स्पश्ट कळी जाता. व्हेरी क्लियरली टू हूम वी वील बिलॉंग टू. आनी आमची अस्मिताय कसली अस्मिताय आमकां आसा म्हणून आमकां स्पश्ट कळी जाता. जेजूच्या बावतिजमांत जेजूच्या पयस्तानांत जेजू ताका बापान दिल्लें मिसांव वेंगता. हे मुख्य विशय. हें पयस्तान जाल्ल्या तक्षण जेजू वगत बसना. परतून गुपीत जिवान वचना. ताची पब्लीक मिनिस्ट्री खणयता तो. ताचें मिसांव हातींक घेता. जेजून बापान दिल्लें मिसांव जेजू हातींक घेता. आनी हें मिसांव ताच्या जिणेचें अती मुख्य आद्यता म्हूण तो लेखता. जेजूच्या इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रायोरिटी. इट इज अ प्रायोरिटी. द मिशन गिवन बाय हीज फादर इज हीज प्रायोरिटी म्हूण जेजू खणयता. आद्यता दिता ताका. सगळ्यांच्या चड गरजेचें बापान दिल्लें मिसांव म्हूण तें हातांत घेता आनी तें मिसांवा फाटल्यान तो पडटा. तो संवसारी बूक आनी संवसाराच्या अधिकाराची थाण तो एक्की लेखिना. हें सगळें तो तिरस्कार करता आनी देवाच्या राजाचे मिसांवांक आपणाकत समर्पण करता. सगळी जिणी आनी मुखली जिणी बापाच्या मिसांवांक बापान दिल्या मिसांवांक
तो ती जिणी समर्पण करता. दुबळ्या धाकट्यांच्या आणि बंदींत सिरकाल्यांच्या बंदींत आसल्यांच्या आणि कुरड्यांच्या आणि दंगसणेक वळख जावन कोश्टोंच्या लोकां पसोत तांच्या हिता पसोत आपूण म्हजें जिवन समर्पीत करूंक जेजू फुडें सरता. जेजूच्या पविस्तान घेतिल्ल्या दोरी पविस सभा हें मिसांव मुंदान व्हरूंक ती जबाबदारी पविस सभा घेता. पविस्तान घेतिल्ल्या हर एकल्या लोकां सांगाता मेळोन पविस्तानाच्या हर एका मेंबरां सांगाता हर एकलो पविस्तान घेतिल्लो व्यक्ती तांच्या सांगाता मेळोन जेजूचें हें मिसांव दुर्बळ्या धाकट्यांक आनी कुड्यांक आनी दंगसणेक वळख जाल्ल्यांक अणितीक वळख जाल्ल्यांचें मिसांव जेजू खाणेल्लें तें मिसांव पविस सभा मुंदार व्हरता. आमचें पवित्र स्नान ह्या देव जेजूच्या ह्या सुवार्थेक साक्ष जावंक आमचें पविस्तान आमकां उलोव दिता. आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत जेजूच्या पवित्र स्नानाक आमी साक्षी जे म्हणून जेजूची आशा जावन आसा. हें मिसांव आमी हर एकल्यांक दिलां. आमी नवी रचना जावन पवित्र इंदादीक आमच्या काळजांत रास करून दिवून पवित्र तिंदादी सांगता ताच्या प्रेरान आमी पवित्र इंदादी सांगता एक फोटोन आमी आमचें मिसांव ह्या संवसाराक जारी करूंक आमचें पवित्र स्नान उलोव दिता. आनी ह्या दिशेन जेजूच्या ह्या पवित्र स्नानांत आमी भाग घेया आनी ताच्या मिसांवांत आमी सक्रिय पात्र घेवया. आमेन.